माझे नाव प्रणव संदीप काटे। हांव 12 वर्साचो भुरगो। हांव भायर आमी खेळटाले आनी घराक दिसू लागलो म्हणून धुंवर येवपाक लागलो आनी मागीर हांव धांवत येयलो आनी मागीर प्लास्टीकच्या आयदनान इस्तू सगळो पालयलो। पूण तूं येयलो तेन्ना कितें जालें? घराक खंय उजो लागलेलो? फ्रिजाक आनी कपड्यांक इस्तू लागलेलो। मागीर हांवें सबन पालयलो, उदीक मारलें आनी। पूण लायट गेल्ली सगळी घरांतली? हय। तूं कशें ना? तुका भंय दिसना उजो पळोवन? ना, बरें पालयलें तें ना उदीक मारून। मागीर तुवें उजो लागलो शेजाऱ्यांक सांगलें की तुज्याच वांगडा येयलो तुका? शेजाऱ्यांक सांगलें। उजो एकट्यानूच पालयलो तुवें? चंद्रिका ताते। हय। आमी सकाळी 8 कामाक गेले। फाटसून हे 2 जाण भुरगे, नातू म्हाजे आनी चेडो म्हाजो, तेंचो बापूय घरा कडेन आसले। मागीर 9:30 सुमार आमकां कॉल येयले की तेंचो बापूय खंय गेलो म्हाका खबर ना। कॉल येयले आमकां कामाचेर, आई अशें जाला म्हणून। हेचे मम्मीक फोन येयलो। ती म्हणली आई घरा कडेन खंय फ्रीज जळ्ळो। कित्याक ना, तो लोकडो दिलो तेंचो बापूय। बापायन तेच्या बायलेक फोन केलो फ्रीज जळ्ळा म्हणून, घरा कडेन बेगीन येया म्हणून। तितल्यान तेची आवय येयली घरा कडेन आनी येयली आनी पळयली आनी गेली ती। तितल्यान म्हाका म्हणलें आई घरा कडेन चल फ्रीज सबंद जळ्ळा म्हणूंक लागली। तितल्यान हांवें म्हाजें बॅग घेतलें आनी तशेंच घरान येयलें जाल्यार पळयल्यार तेणी खंय मागीर त्या चेड्या नातवान कितें केलें, ताका वयर ताका धुंवर दिसलो म्हणून धांवून येयलो आनी तेणी ते पायप लायले, कळसुल्यो भरल्यो आनी उजो पालयलो आनी ताका हें केलें। कितें केलें काय मागीर ती येयली धांवून। कितें जालें रे कितें जालें? तर आमचो फ्रीज जळ्ळो म्हणून सांगलें तेंच्यांनी आनी कपडे बिपडे जळ्ळे म्हणून सांगलें। मागीर तेंच्यांनी कितें केलें, बेगी ताका भायर हाडलो। अशें केलें। तुमी कामाक वता? आमी गाड्डेस प्लांटाचेर। नमस्कार, सध्या आमी आसा लाखेरे वन मावळिंग बिचोले हांगासर आनी दिवाळीची सुटी चालू आसा आनी दिवाळी सुटयेचे भुरगे सध्या एन्जॉयमेंट करिता, खेळटा। एक भुरगो असोच एक संदीप ताते हांचो जो भुरगो 11 वर्साचो, हेणें आपलें पुराय घर जो आसा हांगा हांव जो ज्या घरान उबो आहा त्या घराक उजो पेटपाच्या हेतूसून वाचयलें आनी तो म्हणजे एका फ्रिजा पासून नवो सडीक फ्रीज करतले त्या फ्रिजा पासून घराक उजो लागतालो। उजो लागपाक फुडें पावपाक म्हणून त्या भुरग्याक आपूण फुडें धांवन येवन ताणें उजो मारपाक आनी हें सगळें फ्रीज पालयलें। आतां हितून अशें कळ्ळें की जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना आमकां हांगा एक म्हायती मेळ्ळी की सकाळच्या 9:30च्या टायमाचेर संदीप ताते हांचो व्हडलोसो चेडो आसा 11 वर्साचो, तो भायर खेळटालो आनी जेन्ना ताणें आपल्या घरा कडेन एक परत येतालो घरा कडेन आनी ताका दिश्टी पडलें की घराच्या वयर धूर येतालो आनी धूर कित्याक लागून येतालें हेका लागून तो भितरून पळयता जाल्यार हो जो फ्रीज आहा तो फ्रिजान पेट घेतलेले आनी तो पेट्टालो आनी पेट्टा म्हटल्यार ताबडतोब त्या भुरग्यान प्रसंग जावन येवन भायर जो पायप आहा तो पायपाचें उदक घेतलें आनी हे फ्रिजान जो उजो लागलो तो पालोवपाचो प्रयत्न केलो आनी फूल उजो तेणें स्वता पालयलो। मागीर शेजारी येवन ताका मदतीक पावले। ह्याच बरोबर एक घटना घडली की तेणें आपलें घर वाचयलें, पण ही परिस्थिती तेंची सद्या आमी जेन्ना हांगा येयले तेन्ना खूबच वायट दिसली की तुमी पळयता आसतले की हांगासर तेंचे कपडे जळयले आहा। ह्या हितूसून अशें ते म्हणटा की तेंचे भुरग्यांचे शाळेचे कपडे आहात, डेलीचे कपडे जे आहात ते कपडे जळ्ळे आहात आनी एक शाळा सद्या बंद आहात पण शाळा सुरू जातली त्या प्रमाणे सद्या तेंचे शाळेचे कपडे सुद्दां जळ्ळे म्हणल्यार ते सुद्दां दुख्ख व्यक्त करताले। ह्या हितूसून एक गजाली त्या भुरग्या कडेन शिकपाचें आसा की प्रसंगासून तो धाडसी दाखोवन हांगासर तेणें आपले पुराय हो जो घर आहा जे बऱ्याच मेहनतीन तेंच्यांनी घेतला आनी गरीब परिस्थितीन सद्या हे ताटे केल्ले, पण एका फ्रिजान तेंचें फूल घर वयता आसलें पण ताचे तो व्हडलो 11 वर्साचो भुरगो जो प्रणव ताच्या धाडसीपणाक लागून हो घर जें आहा तें वाचलें, पण फ्रीज घालना, लायटीचे थोडे हे गेल्ल्यान ह्या गजालीसून भुरग्यांची धाडसी ही सद्या हांगासर जी लाखेर आसा कौतुकास्पद चालू आहा, सद्या वावा चालू, पण त्या फॅमिलीची एक रिक्वेस्ट आहा की हो जे सद्या जें नुकसाण जें जालां घरान भुरग्याचे कपड्याचे म्हणा, बाकीचे कपड्याचे म्हणा, फ्रिजाचे म्हणा, लायटीचे म्हणा, ह्या परिस्थितीन ते फुडें आतां परत घेतले कितली वर्सां लागतली तें खबर ना, पण तांकां एक स्थानीक आमदार, स्थानीक कावन्सिलर हांच्या कडेन मदत जावची अशें म्हणून ते मागणी करतात। स्टुडंटा खातीरच करतात।